ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೆಡಿಕಲ್, इंजिनियरिंग, CA असले वृत्तीपर क्षेत्रांतू आमगेल समाजाचे म्हळ्यार कोंकणी समाजाचे चेडवान मस्त प्रतिभान्वित जावन आसचे तुमकां गोत्तसील विशय. हे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडियोंतू सबार येतले मेडिकल, इंजिनियरिंग, CA असल चेडवाले इंटरव्यू तुम्ही पळयलस जाल्यार ह्युमॅनिटीज समाज जावका जाल्लेले एक शास्त्र ते मानविक शास्त्र तांतूवरेन आमगेल समाजाची चेडव मस्त प्रतिभान्वित असती, तांतू मस्त वज्जित असती, तांणी गुर्तु समाजांत गुर्त पावतसती म्हणलेले एक विशयू तुमकां हांव सांगच्या इच्छा पावता. ताका एक उदाहरण म्हळ्यार आज आमगेलोट्टू स्टुडियोंत आसची कुमारी प्रतीक्षा श्रीकांत शेणय. कुमारी प्रतीक्षा श्रीकांत शेणय मणिपालांतून आज आमगे स्टुडियोक आयल्या. हिगेल विशेषत कसन म्हळ्यार हिणें BA हे एक कोर्सांतू 3 वर्सांतू अत्युत्तम अंक घेतिल निमित्त तिका मंगळूर युनिवर्सिटीचे घटिकोत्सवांतू एक भंगराचे पदक दिवन तिकाचे सन्मान केलेलो आसा. असले कुमारी प्रतीक्षा श्रीकांत शेणय हिका हांव सर्वप्रथम तुमगे सगळ्या तर्फेन आनी मिगेले स्वयं मिगेल कडेन तुकून एक अभिनंदन सुरेख सांगता. प्रतीक्षा, नमस्कारू आनी अभिनंदन तुका. धन्यवाद. तुवें BA कोर्सा भितरी सगळ्याकिंत चड अंक घेतिल्ल्याक 3 वर्साचे कन्सॉलिडेटेड पळयतना मार्क चड आशिल्ले निमित्त तुका आजी भंगराचे एक मेडल मेळ्ळेलें. आयचे हे एक घटिकोत्सवा वचून तूं हे कार्यक्रमाक आयलें. अशी मंगळूर युनिवर्सिटीचे एक तिका भंगरा मेडल मेळ्ळेली आमगेली प्रतीक्षाक हांव स्वागत सांगता. तशीच तिगेलोट एक सान इंटरव्यू कोरून आमगेले समाजांतू मानवशास्त्रांतू इंट्रस्ट आशिल्ले चेडवांक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिवचेक एक आनी मुखारी असले पॉलिटिकल सायन्स, सोशियोलॉजी, पत्रिकोद्यम, भाषाशास्त्र असल पुरा घेवचे इंट्रस्ट आशिल्ले चेडवांक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती ह्या एक इंटरव्यून मेळटा की म्हूण आमी पळोवया. तुगेले तुकून सुमार एक इन्फॉर्मेशन आमगेले यंगस्टर्सांक एक दिवचे प्रयत्न आज चलता. प्रतीक्षा, कशें जाल्लें आज ही घटिकोत्सवांत भाग घेतिल्ले? आज घटिकोत्सव म्हळ्यार कॉन्वकेशन केन्ना म्हाका मेळ्ळी पळोवच्याक आनी म्हाका ताजे पार्ट जावन स्टेजार वचून ते एक ऑनर मेळटा पळय ते अशी मस्त आनंद जालो म्हाका, खुशी जाल्या. सकाळ जेन्ना एक एक तांगल अचिवमेंट आशिल्ले तांतू हांव एक आशिल्लें म्हणून ते एक मस्त आनंद जालें. सगळ्यांना दवे ड्रेस घालून वचून कडेन ओत घेतना पुरा संतोष जावन आसच्या पुरो. आतां तुगेले सब्जेक्ट्स जर्नलिजम, पॉलिटिकल सायन्स आनी कन्नड हे तिन्नी सब्जेक्ट म्हळ्यार एक भाशा, कन्नड भाशा आनी वरलेले दोनी मस्त स्ट्रॉंग सब्जेक्ट्स. आमगे समाजांतू पत्रिकोद्यम जावो पॉलिटिक्स जावो हे व्हड एक पात्र निभावण करता. तशें ह्या 2 स्ट्रॉंग सब्जेक्ट विथ 1 लँग्वेज ह्या तिन्नी घेतना तुका कशी आमची इंट्रस्ट आशिल्ली म्हूण घेतली गी? एके कोणी तुका हें लायक हें घे म्हणून टिचर्सान सांगिल्ली गी? एके सायन्सा वच्चे जायना अशी म्हाका आर्ट्स आयिल्ले चेडवय आसता ती कशी तूं चॉयस करतना कशें केलें? हें म्हाका स्ट्रॉंग विशय जावका वाजूका म्हणून की कशी? एक्चुली म्हाका सान देखून जर्नलिजमांतू म्हळ्यार एक्चुअली रायटर जावचे इंट्रस्ट आशिल्लो म्हाका. पण मिकाला न्हू फुडले एक जर्नलिस्ट जावन आशिल्लो. ताका बॉम्बे देखून ताजें जर्नलिस्ट आसतना काम केल्लें पुरा काणी आयकून म्हाका इन्स्पिरेशन आशिल्लें आनी सान आसतना हांव एक सान काणी बरयत आशिल्लें. अशी रायटर जावपाचें म्हूण आश आशिल्लें. पण मागीर 10थांत म्हाका लायक मार्क्स मेळ्ळे म्हाका 87%. तेन्ना केलो सांगलें रायटर तूं मागीर बी जाव येता ताका तूं कॉमर्स घे, तुका सायन्सा इंट्रस्ट ना, म्हाका मॅथ्स जायनाशिल्लें ताका अशी तूं कॉमर्स घे म्हूण म्हणलें. मागीर कॉमर्स घेतलें. कॉमर्स एक नवे सब्जेक्ट आशिल्ले म्हाका, सो ते कशे तरी करून हांव पास केलें. पण मागीर PUCन तो मागीर मिगन कॉलेज कॅलेंडरान तूं पळयलें कोर्सीस मुखार कसून सकट उरता तेदांनी तांतू एक आशिल्ले विशय BA इन जर्नलिजम, पॉलिटिकल सायन्स, कन्नड ऑप्शनल. ते पळोवन मागीर एन्क्वायर केलें अशें आसा म्हणून.
तशी मागीर हांव चिके कावन्सिलींग कोन्नू मागीर म्हाका एक डावट आशिल्लें मेगल ताकून जातकी म्हणून तांणी केलो वचून सांगलें ती तूं खाली रीग एक पटी तांणी तुका शिकयता ती व्हड जावचें तुका शिकून दिता ती कशी बरोवचें कसन म्हणून लायक कोचिंग कोचिंग आसा म्हणून आनी म्हगेले मंजुनाथ सर तांणी मेळ्ळेले फस्ट डे तांगेले उलयलेले तांणी पुरा गायड कोन्नू मागीर हांतू जॉयन जाल्लें जर्नलिजमान तो तुगेल सर म्हणान हांवें जर्नलिजम क्षेत्रांत लेक्चरर जावन आशिल्ली निमित्त मंजुनाथ कामत तो एक रायटर जावन आसा कन्नडान सुमार पुस्तक बरयल्लें आसा तशीच ही अंकणाय बरयता मंजुनाथ कामत तशीच ही अनेकलो सुचित कोट्यान तावरेन रायटींग फिल्डांतूय आसा अशी दोग जाण जर्नलिजम टिचर्सान तुका बरोच विशयान तूं कोचिंग दिलेलें आसा तशी तुमगेल आनो श्रीकांत शेणय आनी अम्मा रोहिणी शेणय हांगी वरेन स्फूर्ती दिल्या अम्मान स्फूर्ती दिल्या गी वाजी जावं हां ओके अम्मान केन्नाय दिवचें आसता सांगतोच तो वाजी 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 म्हणून न्ही मॅ आम्हाला कसं अभिप्राय म्हणा हांव तिका चड वाद दिनी म्हणून हांव वाजयता पप्पा चेड ओके तूं जितल्या तूं वाजिताच तशिल्ले वाजूचे चेड तो चड वय वय ओके आनी तुमी कितले जाण चेडू घरांत मिगल भाव आसा व्हड भाव आनी हांव आनी अम्मा व्हड भाव ऑलरेडी शिकून जाला वय ताका शिकून जाला ताणें इंजिनियरींग केला आतां हैदराबादाक कामां लागला आतां जर्नलिजम पॉलिटिकल सायन्स कन्नड तूं आतां कन्नडान बरोवची गी इंग्लिशान बरोवची गी एक कन्नड तांतो ऑप्शनल कन्नड म्हळ्यार मस्त विशय आसता तांचे भितर ते सामान्य कन्नड भाशेगिंत तांचे भितर चड तुमकां शिकच्याक आसता तशें कन्नडा वरेन तुका एक नमुने पांडित्य आयला एम.ए. घेवचें जाल्यार खंयचें घेवचें तिन्नीन तूं एम.ए. घेता जाल्यार हांव जर्नलिजम तांतू घेवचें म्हूण आसा आनी इंग्लीश मिगल स्ट्रॉंग लँग्वेज कहले की हांव सावन देखून इंग्लीश स्टोरी बुक्स ताजे एक्सपोज जाल्लें हांव लायब्ररी वचून मिगल ग्रेट इन्स्पिरेशन म्हळ्यार रायटिंगान तूं अनंत पै म्हणून अमर चित्रकथा टिंकल कॉमिक्स अंकल पाय सो त्या बुक्स इन्स्पायर जावन अशी म्हाका इंग्लिशान तो हांव चिके स्ट्रॉंग होल्ड आसा ओके हां तुका आतां जर्नलिजम घेवचें मागीर मुखार जर्नलिस्ट जावका म्हूण आसा गी एके तूं सांगला म्हणजे फ्रीलान्स रायटर एके स्टोरी रायटर नॉवेल रायटर म्हळ्यार फिक्शन बरवणगे खंयचें तुका इंट्रस्टेड म्हाका अशी फिक्शन जावं नॉवल रायटिंगान ते इंट्रस्ट आसा एक इमॅजिनेटीव स्टोरीज तसोच म्हाका चेडवांक आवडचे तशे तसो स्टोरीज बरोवचे इंट्रस्ट आसा आतां कसं न्ही बरयलें पब्लीश जाल्लें जे वस्तू तूं केलेलें खंयचे पेपरान तूं पुस्तकां येद्दूळ ते खंयचे पेपर पुस्तकां तूं वचनी तुगेले ब्लॉग वेबसायट फेसबुकान तो हांव एक 2-3 बरयला इंस्टाग्रामान तो पोस्ट करता हांव फॉलोवर कशें आसात तुमकां फॉलोवर्स आसा ती पण फॅमिली फ्रेंड्स चड आसा तशें तांतू काय ना फॅमिली जेवो फ्रेंड्स जेवो तांणी वाजूनूच तुका आनीके बरोवच्याक उमेद येतली आतां ह्या तिनी सब्जेक्टान तूं हायेस्ट मार्क्स घेवच्याक अम्माले आनी अन्नाले एक सपोर्ट न्हयशी तुगेल कडेन तुका न्हू कितलें एक डेडिकेशन आशिल्लें तूं एक वाजूच चेडू ऑलरेडी हांव पळयलां तूं सांगलां कशी आवर्स तूं दिसान तूं तुगेलें काम आसता तुका विंगड एंटरटेनमेंट आसता हे कशी तूं डिवायड करता आशिल्ली आतां म्हळ्यार एक रात उरता आशिल्लें एग्जामा त्या दिनी एक सकाळी थोडे कसं फ्रेशन अप जावचें जावं हें करचें मागीर हांव एक टायम टेबल करता आशिल्लें ह्या दिसा ह्या सब्जेक्ट वाचूचें हे इतले चॅप्टर्स मागीर तितले आवर जाल्यार मागीर एक थोडे ब्रेक घेवचे मागीर नेक्स्ट सब्जेक्ट घेवन ताजे 2 चॅप्टर करचे अशें सदांच टायम टेबल घाल फस्ट प्लॅन युअर वर्क देन वर्क युअर प्लॅन म्हणे कसं पुरा कशें करता म्हणलें तशी फॉलो करून कंप्लीट करचें आशिल्लें ओके आनी आज ही पत्रिकोद्यम म्हळ्यार एक नवे पौड्यार पावलां फुडलीं म्हणके आत्तना आत्तां क्षणाक एक सुद्दी समाचार वार्ता जनाक पावता ते मस्त प्रोसेस करूंक ना ते कशेंच की तशी कॅन्डीड फॉर्मारी जनाक दिवचें एक डिजिटल माध्यमां आमगेल मुखार आसा तशीच तांतूय ಸ್ವಲ್ಪ फूड आशिल्लें ऑथेंटिसिटी एक बदल सत्य विचार आतां ना आसच्या पुरा बिकॉज ऑफ डिजिटल इंटरवेन्शन सगळ्या क्षेत्रांतू अशी माध्यम एक क्रॉस रोडार आसा म्हूण सांगता एक नवे एक कडेन भायर सरलां माध्यम हें पळयलें तूं ऑब्जर्व केलें तेन्ना तुका मुखारी पत्रिकोद्यम केलेली एक जबाबदारी
कसं नसता म्हणून कसं निपुणे चिंतन केलेलं असं आमगेल्या क्लासान तू केदने सांगचे असं की केदने ऑनेस्ट उरका प्रामाणिक जावन उरका. आता आमी न्यूसान त्यांनी पळयता ती आर्टिकल्स केलो जाल्यार एक ब्रेकिंग न्यूज म्हणून टॉप न्यूज म्हणून घालतात ती एक पाटी ते कोणाला जिवनाचे म्हळ्यार रेप्युटेशन बी वायट करचे जावचं ताका खंयचे पोस्ट करचे पडले एक 3-4 पाटी ते व्हेरीफाय करका फॅक्ट्स चेक करका आनी खंयचे स्टोरी आमी पब्लीश करचे लायक प्रामाणीक उरका जर्नलिजमाचे मेन आनी आमी आमगेलें काम जनाक न्यूज तांकां पुरा इन्फॉर्मेशन दिवचें तें आमगेलें काम तशें पळयताच मग आता ह्या नवे बदलाव जाता आसतना आमी प्रामाणीक आमी सत्यवंत आमी सत्या खातीर काम करता आसतना ಕೆಲವು ಪಟಿ ಆಮೇಲೆ ह्या क्षेत्रांतू आमी अनफिट जावचे चान्सस तशें जावन एक पत्रिकोद्यम मुखारी मस्त सवाल आसा ते मुखार तूं एक त्या क्षेत्रा वच्चे एक विद्यार्थी देखून हांव सांगतास सत्या ओटूची आत्ताची ट्रेंड कसले जना खंयचे आवडटा खंयचे आमी तांकां दिवका अशी पुरा विंगड रितीरी पत्रिकोद्यमा पळोवचे एक काल आयला आतां म्हणून राज्यशास्त्रांतू तुका कोण टिचर्स कशी तांगेले निमित्त तुका स्फूर्ती मेळटा आशिल्ली आनी राज्यशास्त्रांतू इंट्रस्ट कशें पॉलिटिकल सायन्स राज्यशास्त्रांतू विद्यानाथ सर म्हूण आशिल्ले मागीर एक लेक्चरर तांणी मस्त आतां आमगेलें राज्यशास्त्र आमकां सब्जेक्ट आमगेलें येता ना त्या पर्टिक्युलर टॉपिक्स आशिल्ले ताचे इंटरनॅशनल रिलेशन्स जावं दुसरी कंट्रीजाचे कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करचे आनी ते सब्जेक्ट टॉपीक येताना रशिया युक्रेन वार चालू आशिल्ले सो ते इंट्रस्टींग जावन आनी ते अर्थ करचें बी सुलभ जालें आमकां सो तशें खंयचे सब्जेक्ट इश्टाचे तुगेले म्हाका आतां लास्ट म्हाका पॉलिटिकल सायन्स वेरी इंट्रस्ट आयलें 5th आनी 6th सेमाक आनी जर्नलिजमान बी मस्त टॉपिक्स आशिल्ले कॉपी रायटींग जावं पब्लीक रिलेशन्स सो ते दोन्ही म्हाका आवडटा आशिल्ले कन्नड ऑप्शनल तरी त्या स्टोरीज मस्त आशिल्ले आमकां 2 भाग आशिल्ले एक ग्रामर आशिल्ले आनी स्टोरीज काणयो आशिल्ले फुडले कालाचे हळे कन्नडा कुमारव्यास तांणी सगळ्यात बरयलेले वय अशी आतां ह्या एक कॉम्बिनेशन लायक आसा एक्चुली पॉलिटिकल सायन्स जर्नलिजम ताजे वटेक इंग्लीश आशिल्ले जाल्यार इंग्लीश एक्सप्रेशन आशिल्ले चेडवांक सहाय जाता आशिल्लें म्हणून MGM कॉलेज उडुपी खंय तूं शिकतस की ते लायक कॉम्बिनेशन्स आसा ते ह्युमॅनिटीज सब्जेक्टांत हें एक उदाहरण तुमगेले पॉलिटिकल सायन्स जर्नलिजम कन्नड एक एज अ बेस्ट एग्जाम्पल जाल्यार एक इंग्लीशय मुखार खंयचे कॉलेजाच्यान घालून घेतल्यार इंग्लीश आतां तूं म्हणपा इंग्लीश मिगा स्ट्रॉंग लँग्वेज म्हणून तसो हांकां मस्त सहाय जातात आनी मुखार एक्सप्रेस करूं आसा उलोवचें आसता आनी सांगू आसा बरोवचें आसा तसो हांकां सहाय जाता म्हणून मिगेली एक भावना आतां ह्या वर्स स्पेशली कोरोना ह्या ताचे कडेन जावन सुमार परीक्षा मागशी गेली मस्त सगळं चेंजीस जाले तुमी आतां MA जॉयन जातना वेळ जाता B.Ed जॉयन जाताल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ वेळ जाता तशें पुरा टायम टेबल सगळें चेंज जाला कॉलेजीट एज्युकेशना भितर ह्या समयार तूं ताजे सदुपयोग कशी केलो तुका ते समय मेळ्ळा न्हू समय एग्जाम जाल्या नंतर वय तशी एक हांव कसन तरी म्हळ्यार घरा बेसचें सोडूं भायर कसन तरी भायर पोवणू कसन तरी काम मेळ्ळो म्हणून तशी अशी एक्सप्लोर करतना एक रेकमेंडेशन आयलां म्हळ्यार हांगा एक हॉटेल आसा फॉर्च्यून इन व्हॅली वेव थंय तूं एप्रेंटिसशीप कोर्स करता म्हणून इंटर्नशीप इतली मंथ्साचें ट्रेनींग उरता ते करून मागीर तांतू एक्चुली आनी बेनिफिट्स उरता ते एग्जाम बरोवच उरता लास्टाक ते करून हांव ताकाची हांतू ह्या वेकन्सी ओपन आशिल्ले F&B सर्विसीस म्हणून फूड एंड बेवरेज सो तांतू मिगल एक्चुली कम्युनिकेशन स्किल्स बी इम्प्रूव जाता सर सो गेस्टां मेळचे उलोवचे ट्रेनींग आनी चालू आसा अशें सो ते एक 18 मंथ्स ट्रेनींग ते आतां हांव करता सर ताजे उठून म्हाका पे बी मेळटा हांव सॅलरी बी अर्न करता सर ते म्हाका सेव करून म्हाका फर्दर स्टडीज करपा जाल्यार हांव करता बरोवचे एक्टिविटीज कसले केलेले आसा आनी कसो हॉबीज आसा तुका बरोवच चडल्यार हांव पेंटींग करता पेंटींग ड्रॉइंग आनी हांव म्युजीक शिकता सर कर्नाटीक म्युजीक म्हगेल्या जुनियर लेवल जाल्लो आतां सिनियर लेवल शिकतास हांव तशी हांव भजनांनी म्हणटा देवस्थानांनी वता आनी तुगेले फ्रेंड्स तांणी कशी परफॉर्म केला हॅक एग्जामान तूं
तुगेल ಒಟ್ಟು तुगेल ग्रुप आमिता तुझी एक लायक मार्कणल की सगळ्यांनी लायक केला की आज तुगेल ಒಟ್ಟು कोणी आयली की फ्रेंड्स कशी हाऊ डिड यू स्पेंड युअर व्हेरी इम्पॉर्टंट डे इन युअर लाईफ. ते ॲक्च्युली एक आश्चर्य मिगल म्हळ्यार क्लासान तूं एक 2-3 जण आशिल्ले आनी मिगल पक्षी लायक काडटा आशिल्ले आनी कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी हांव तितले मिगल मार्क्स लक्ष दवरनी हांव वाजिल्ले तितले हांव म्हाका मार्क्स मेळटा आशिल्ले. पण मागीर हें आसल गोल्ड मेडल म्हूण म्हणल्यार ते एक व्हड सरप्रायज जालें आनी आमी कॉलेज आमगेलें जालें मागीर आमी कोणें टचार नाशिल्ले सकाळ जावन तांगेले म्हळ्यार एक सान काम करता सदी जावं कॉम्प्युटर क्लासीस जॉयन केला तशी. पण ह्या न्यूज सगळ्यांक कळलं मागीर सकाळ जावन पर्सनली विश करूं स्टार्ट केलें. सो इट वॉज लायक माय सेकंड बर्थडे. ओके अशें. आनी तुमगेले कॉलेजांत MGM कॉलेजांत मस्त संघ आनी आसा ती कन्नडा संघा मागीर सायन्स संघा आनी स्टडी सर्कल म्हण एक आशिल्लें फुडें कोणाक इंटरव्यूज करूंक फेस करूंक तांगेले बायोडेटा तांणी बरोवचें तसलें एक एम्प्लॉयबिलिटी चड करता तसलें एक संघ आसा तुमगेलें अंत आशिल्लें. आतां खंयचे संघांत तूं आशिल्ली स्टुडंट एक्टिविटीन तूं? हांव NCCंत आशिल्ली. NCC 3 years कंप्लीट केलें मागीर आर्ट्स क्लबांत आशिल्लें. कसो चलता आर्ट्स क्लबांत? आर्ट्स क्लबांत तूं म्हळ्यार तांणी IAS ऑफिसर्स आनी आपयता आशिल्ले मागीर कॉन्फरन्स सेमिनार्स दवरता आशिल्ले आनी रेगुलर डिस्कशन चलता आशिल्लें पॉलिटिक्सा विशय. आतां वत्तची हांव एक जनरल अशी तुका निमगूच तुगेलो आयडिया कळचे खातीर प्रोफेशनल हेका मस्त इम्पॉर्टन्स मेळटा तसा जर्नलिजम बरें एक प्रोफेशनल कोर्स अशें जाला. फुडें मानविक सब्जेक्ट प्रोफेशनलांत नाशिल्लेची प्रोफेशनल मागीर तांणी तांगेलें प्रोफेशन करचें पडटा आशिल्लें. एक पत्रिकोद्यमीन समाजांत तुका शिकचें मस्त आसता तागे सुತ್ತमुत्त जावचें पुस्तकां तुकून आनी विंगड साहित्या तुकून एकल्या शिकून मागीर तो पत्रिकोद्यम जाता जाल्यार आत्तां एकल्यान डिग्री मेळ्ळ जातना ताका कुडले टीव्हीन तूं आनी तो पुरा काम मेळटा पेपरान तो पुरा तेवूय एक प्रोफेशनल जाला. अशें आसतना आमगेले मानवीक सब्जेक्ट हगूर कॉलेजांत तुकून वत्त आसची उणी जाता आसती ताका येवची चेडूवय उण जाता आसती 30-35 चेडूवांक घेवचें एक आस्पद आसल्या वरकेन 5-7-8 चेडूव ह्युमॅनिटीज सब्जेक्ट घेता आसती. स्लोली ह्या इम्पॉर्टंट जाल्लेलें एक क्षेत्र माय जावन वता आमगेल्या समाजांत तुकून. आर्थीक क्षेत्र हाका मात्र चड प्रामुख्यत आमगेले पेरंट्स जावो स्टुडंट्स जावो आमगेले युनिवर्सिटीज जावो दिता आसती. गेले तेन्ना व्हड एक लॉस आमगेल्या समाजाक जाता कित्याक म्हळ्यार मानविक सब्जेक्टान तो मस्त विशय आसा समाजा विशय शिकच्याक. तुका ह्या सब्जेक्ट्सान तुका कशी इंट्रस्ट आयलें आनी हाजें एक अगत्य कसं आमगेल्या समाजाक आसा म्हणून तुका दिसता प्रतीक्षा? म्हाका फस्ट म्हणल्यार जर्नलिजमा इंट्रस्ट आशिल्लें म्हणून हांवें जॉयन केलेलें ते BA कोर्सान तूं आशिल्लें. पण आर्ट्स एक्चुअली एक इंट्रस्टींग सब्जेक्ट म्हणल्यार आतां सगळ्यान अम्मा जावं रिलेटिव्ह सांगतात आर्ट्स कितें जॉयन केलें तें एक प्रॉब्लम कितले कमी मार्क्स मेळ्ळा आतां कोणाक 50% मार्क जाल्यार तेल्यान वच्चे ताका म्हणून तांकां आर्ट्स जॉयन करी म्हणून म्हणटा ती केन्ना पळयल्यार हांव PUCन तुवें आर्ट्स घेता म्हणून आशिल्लें तेन्ना सकयल जावन आर्ट्स कितें घेता मार्क्स लायक आयना तुगेले तशी. पण आर्ट्स आतां आमकां फस्ट डे ऑफ BA तेन्ना क्लासान तूं आर्ट्स कितें जॉयन केलां आमकां क्वेश्चन्स तांकां घेता आशिल्ले. तांणी केलो जावन प्रामाणीक जावन सांगलां म्हाका इंग्लिशान तूं मुखार रिसर्चर जावचें आसा जावं एक IAS ऑफिसर जावचें आसा आनी आर्ट्सान तूं मस्त सकड पॉसिबिलिटीज आसा. तूं खंयचे एक सब्जेक्टान तूं रिसर्चर जावं येता जावं IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर आनी पॉलिटिक्स बी एक इंट्रस्टींग फिल्ड आसा तातूंत बी तुमी भाग घेवं येता अशें. ह्युमॅनिटीज म्हळ्यार जर्नल विशयान तातूंत सायकॉलॉजी बरें सोशल सायकॉलॉजी म्हण एक आसा समाजाचें एक मनस्थिती अध्ययन करचें तशीची संशोधन करचे विशयी ह्या पुरा एक मस्त व्हड एक क्षेत्र मानवीक क्षेत्र हाका जावका जाल्यार एक कसं सपोर्ट आमी फुडें ताका दिवका जाल्यार हें व्हरून येवका जाल्यार आतां विंगड देशांत ताका मस्त सपोर्ट मेळटा आसा जाल्यार आमगेल्या देशांत तुमगेले तसले चेडूव प्रतिभान्वित चेडूव हें एक क्षेत्र घेतल्यार तुमी अशी माध्यमा मुखेन जनाक सांगल्यार ताची प्रामुख्यता खंडीत समाजांत एक व्हड बदलाव आमी हाडूं साध्य आसा. मानवीक सब्जेक्टाकय जनांनी वचून शिकून पळोवन तांणी बरें एक थिंकर्स जावन एक
संशोधक जावन मस्त विचार त्यांनी भायर हाडूंक साध्य जाता म्हूण म्हगेलें एक योजना. आनी तुगेल फ्युचरा विशयान तुगेल कसली योजना आसा? फ्युचर म्हळ्यार आतां आय एम जस्ट गोईंग विथ द फ्लो. म्हळ्यार आतां कसन मेळना पळय. एक एक पाटी आतां कोरोना निमित्त चिके डिप्रेशन आशिल्लें. मुखार कसन जाता कसन भंय आशिल्लें फ्युचराचेर आनी कॉन्फिडन्स नाशिल्लें. ताका रायटींग करता जाल्यार ती स्टोरी एक पाटी इनकम्प्लीट जाता. मुखार कसन बरोवचें कळनाशिल्लें. तशें आतां कसन मेळना पळय हातान तूं जावं एक कसन जावं घेतला पळय आतां कंटिन्यू करता आनी मुखार देव वाट दाखयता म्हणून मेगन थिंकींग. ओके. तूं आतां तुका संशोधन क्षेत्र पळोवच्या इश्ट पावतगी, एक पत्रिकोद्यमी जावन इश्ट पावतगी, एक राज्यशास्त्र प्रवीण जावन, एकली पॉलिटिशियन्स जावन, भाषाशास्त्राची एकली कन्नड पंडित जावन, हाऊ डू यू सी युअर सेल्फ? एक स्टोरी रायटर्स जावन गी तशी खंयचे तुगेल क्षेत्रांत तूं वचका म्हणलें की? हांव एक स्टोरी रायटर फिक्शन जावं नोवल अशी बरोच तशी तांतू. आनी कॉमिक्सांतू बी म्हाका इंट्रस्ट आसा. सो तांतू त्या फील्ड चेडवांक जावंक जाल्यार इंट्रस्ट आसा तुका? ओके. चेडवां बरोवचे खातीर बरोवचे एक इंट्रस्ट आसा. ओके. हाजे विशयान तूं कन्नड आमगेल कोंकणी साहित्यान तूं मस्त विचार आसा चेडवां खातीर स्टोरी खातीर. तावय एक तूं प्रयत्न वाजूच प्रयत्न करका म्हणून सांगच्याक हांव इश्ट पावता. आनी तुगेले मार्क पळयले तेन्ना अम्माले आनी अन्नाले एक्सप्रेशन्स कशे आशिल्ले? अम्मा एक म्हगेलो अण्णा तो सांगचे नांव कसलें? विशाल शेणॉय म्हणून. ताणें सांगचे आशिल्लें इतली रडतशील तूं रात्री वचून जायनी आनी मार्क्स खंयचे नायले म्हणून. तशी म्हळ्यार हांव एक मस्त स्ट्रेस घेता आशिल्लें एक सब्जेक्टा वयरी तशी. आनी इतले मार्क्स लायक मेळ म्हणून आनी लेखनी बी अशी अचिवमेंट मेळटा म्हणून तेन्ना मस्त खुशी जाल्ली आमकां. तशी आमी तितली कसं चड अचिवमेंट ना आमगेले आनी हे एक होड आमगेले फॅमिलीन तो. ओके. कंग्रॅच्युलेशन्स तुका. तुगेले फॅमिलीक तूं मस्ताज एक गर्व महसूस केला, तांकां खुशी जाला सगळ्यांक तशें. आतां तूं वाजोच विशयान तूं सांगलें म्हळ्यार टायम टेबल घाल न्हू, त्या टायम टेबल फॉलो कर न्हू. म्हळ्यार आर्ट्स सब्जेक्टान तूं वाजेल तशें अंडरस्टँडींग जाता तातूं एक्सप्रेस करपा पडटा. तातूं मस्त थियोरीज आनी कांय ना, सोडोन अशें मॅथ्स अशें सोडोन बरोवचें कसलें ना. तुका कळलें अशें तूं सांगचें तितलें तुका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तांचे भितर आसा. जाल्यार एक समस्या जाता कसो म्हळ्यार मस्त बरोवका आसता. वर्ड चॉयस इम्पॉर्टंट आसता. तूं कशी पॅराफ्रेज करता तुगेले थॉट्स एक बुकांत तूं वाजिल्ले कशी तूं पॅराफ्रेज करून त्या संदर्भाक तूं कशी बरयता. कित्याक म्हळ्यार तांची क्वेश्चन आसना तुगेले एक्सप्रेशन कशी म्हणून तसले क्वेश्चन येवचे जनरल जावन येवचे चड तुमगेले सब्जेक्टांत. बरोच विशयान तूं कशी प्रॅक्टीस केल्ली, कशी तूं एक लायक करून प्रेजेंटेशन करचें एग्जाम स्ट्रेसांत आसताचे आमी टायम आसना मस्त बरोवचें आसता. हाऊ डीड यू मॅनेज दॅट? आतां आमगेले म्हळ्यार एक सब्जेक्टाक ताजे पुस्तक आमकां अवेलेबल नाशिल्लें चड जावन आनी सिलेबस चेंज जाता आशिल्लें. ताकाच आमी कसन करचें युट्यूबांनी सोदीत आशिल्लीं ती जावं आर्टिकल्सांनी ते एक पर्टिक्युलर टॉपीक आनी एक 3-4 आर्टिकल अशी वाचून न्हू मागीर तांचो कसन अर्थ जाता ते पुरा कलेक्ट करून ते बरयत आशिल्ले आमी. आनी आमगेलो सब्जेक्ट तुमी सांगले मुगे एक 4-5 पेज बरोवपाक तितले मार्क्स येना. तशी आमी सकड फ्रेंड्सांनी म्हगेल्या क्लासमेट्सांनी मेळ्ळो आमी शेअर करचें ह्या टॉपिका मेळ्ळा हांवें तुका हें आनी 3-4 आर्टिकल वाचून न्हू तुगेलो ओन कसन तुका अर्थ जाता ते तुमी बरोवन काडटा. लँग्वेज स्किल लायक स्किल्स लायक कोण जावका. आतां प्रेजेंटेशन करतना नंबर्स घालचे, गॅप सोडचे, अंडरलायन करचे ते आनी तूं कितले गमन वेनेल मनाक? एक मेन म्हळ्यार सायड पॉयंट्स इम्पॉर्टंट उरता. सायड पॉयंट्स पॉयंट कोण बरयल्यार ते चड हायलायट जाता इन्व्हिजिलेटरांत आनी मार्क्स काडटाना. आनी ते सायड पॉयंटात आमी एक्सप्लेनेशन बरयतात नव्या ते टॉपीक लायक करून आमी बरोवका अशी. आनी एक 6 पॉयंट्सा पेक्षा चड पॉयंट्स बरोवका आनी केलो तुका सेंटेन्स इम्पॉर्टंट दिसले रे ताका अंडरलायन जावं हायलायट करता तेदन तुका मार्क्स लायक मेळचे फाव आसा. आनी क्वेश्चन मार्क आनी समज घालचे म्हळ्यार बरोवचे स्किल्स हांव उलयता तसो एक एग्जामीन तुका मस्त गोत आसल्या वरें ना एग्जामान तूं इफ यू फेल टू प्रेजेंट प्रॉपरली तुगेले शीट्स मस्त आशिल्ले तेन्ना बरें कोणाक पळयतल्यांक कळका तेज्यान हांव लेखचें तुका हायेस्ट मार्क आयला म्हळ्यार तूं ह्या पुरो टॅक्निक्स मना व्हेल्ला म्हणून
हय आनी आमकां म्हळ्यार एक सांगिन आसा तुमी एक 3-4 पेज बरयत जाल्यार वट्ट अशी काणी बरयता वचना फर्स्ट तुमी एक इंट्रोडक्शन बरोवका मागीर ताजे विशीं एक्सप्लेनेशन डिटेल दिवन आनी लास्ट एक कन्क्लुजन दिवपाची म्हूण तशें त्या पुरो तुमकां गायड केलें कॉलेजांत. ओके. आतां तुगेन म्हणके मस्त जेन्ना ह्युमॅनिटीज घेतला आनी तांकां चड मार्क काडका तुका पळोवन मस्त जेन्ना इन्स्पिरेशन येवन आसचें पुरो आमकां एक भांगरा पदक अन्नान करचें भांगर त्या विंगड या आमी जी एक भांगरा पदक इतलें जेन्ना लेद्राक घेवची म्हणल्यार ते एक व्हड संतोशा विशय तुका पळोवन मस्त जेन्ना आजी इन्स्पायर जावन आसचें पुरोची तांकां कसं सांगच्या किच पावता तो आमगेले ऑडियन्साक. आतां तुमगेले ड्रिम्स तुमी फॉलो करे ती कसं नाही घेतला एक पाटी मनान तूं मायंड चेंज जावचें साध्य आसा. आतां आमकां कशी कोरोना आयला मध्यान तो तशी कसन तरी एक गोत्तूर ना फ्युचर इज अनसर्टेन म्हूण सांगता ती पण तुमी जे घेतलेले आसना ते कंप्लीट करे ती आनी तुमी पॅशनेटली तुमगेले ड्रिम्स फॉलो करे ती आनी एक म्हळ्यार देवा वयर विश्वास दवरे ती तशी. थँक्यू. ओके. प्रतीक्षान आज आमगे स्टुडियो येवन मस्त विचार सांगलो कशे टायम टेबल घालून वाचूचे कशे टॅक्निक्स यूज करून बरोवचे आनी वाचूचे बगे एके आमगेले वयर आमी विश्वास धरून घेवचे बगे एके आमगे सब्जेक्ट प्रीती करचे बगे सुमार विशय प्रतीक्षान आजी आमगे स्टुडियो घेवन सांगला. प्रतीक्षा तुगेले ड्रीम म्हळ्यार सपन मुखार अशें करता तशें करता म्हण तुगेले मना मस्त ते पुरा साकार जावो तुगेले एक कश्ट काण तूं वाजूचें तुगेलें काम आसा पळय तशी तूं मुखार सुगेन वतली आनी आमगेले आतां तूं कशी तुगेले कुटुंबाच्यांक मस्त मना संतोश केला तशी मुखार करता राब आनी आमगेले समाजाक कोंकणी समुदाया भितर एक चांग प्रतिभान्वीत व्यक्ती जावन आमगेल्या समाजात तूं मेळची तशी जावो म्हणून तुका हांव चांग एक हारैक्य सांगताची हांगा येयल्याक आनी आमकां मस्त विचार सांगिल्ल्याक तुका धन्यवाद सांगता. तशीच तुका आनी एक पाटी भांगरा पदक घेतिल्ल्याक सगळ्या तर्फेन अभिनंदन सांगता. धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद. बंधुनो आयचे हे कार्यक्रमांत आमगेलोटू विश्व कोंकणी केंद्राचे लायव्ह स्ट्रिमींग स्टुडियो भितर येवन BN अति चड मार्क काणू एक भांगरा पदक आपणान घेतिल्लें कुमारी प्रतीक्षा शेणय ही मणिपालांतून आयिल्ली हिणें आमगेलो टाजी हे भासाभास कार्यक्रमांत भाग घेतिल्लो आसा. हे कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. हे कार्यक्रम पळयले नंतर हाजी लिंक तुमगेले दोस्ताल मदेंतू इश्टमित्राल मदेंतू वांटून घेवच्याक विसरू नाकात. तशीच आमगेले हे चॅनलाक सबस्क्रायब कराती आनी लायक दियाती. धन्यवाद.